ह्या वेळावयली सगळ्यात मोठी अशी बातमी आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयल्ली आसा ती म्हणजे कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणजे CJP. तुम्ही जाणा आसतले युथांचे आंदोलन आख्खे देशभर चालू आसा. हे सोशल मिडियाचेर खूपशे अशे आंदोलन हे तीव्र जाल्ले आमी पळयले आनी त्या उपरांत हे आंदोलन ऑफलायन जावपाचें ठरयलें. आनीक अभिजीत दिपके जो ह्या आंदोलनाचो जो लिडर आसा तेणे दिल्ली बसका घेतली. मागीर तेजे उपरांत लखनौ गेलो. लखनौ तेणे आपले जे कॉक्रोच जनता पार्टीचे मेंबर आसात तांकां कॉल आउट करून बसका घेतली. तशीच आयज तेणे जयपूर हांगा अशेंच कॉल आउट केल्लो आनीक खुबशे तेजे जे समर्थक आसात ते जमलेले. पूण तितून भितर एक अशी घटना घडली ती म्हणजे अभिजीत दिपके तुम्ही पळोवंक शकतात विज्युअल्सांनी. अभिजीत दिपके जो आसा तो कोणाचे तरी खांद्यार बसलेलो आनीक ते खांद्यार बसलेलो तेन्ना कोण तरी दोग जाण भुरगे येतात ते तेजे थंयचे क्राउडांतलेच भुरगे कोण तरी दोग जाण येतात आनी अभिजीत दिपकेचेर थापट मारतात. सो हे विज्युअल्स पळयले जाल्यार हे भुरगे कोण हेजी चवकशी आतां चालू आसा. पूण हे जे भुरगे दोग जाण दिश्टी पडटात ते दोग जाण भुरगे खंय तरी त्याच क्राउडांतल्यान जो क्राउड अभिजीत दिपकेक मेळपाक येयल्लो त्याच क्राउडांतल्यान हे भुरगे येवन तेका थापट मारतात ते दिश्टी पडले. जाल्यार एकंदरीत हे सगळें पळोवपाक गेलो जाल्यार हे भुरगे कोण दुसरे पक्षांचे आसूं शकतात काय ते CJP पार्टीचे मेंबरूच आसूं शकतात जे अभिजीत दिपकेचेर बेजार जाल्ले आसूं शकतात. सो आतां अभिजीत दिपके जो आसा तेका पुलिसांनी प्रोटेक्शन दिवन थंयच्यान सायडीक व्हेल्लो आसा. त्याच बरोबर ज्या भुरग्यांनी तेजेर थापट मारलेली त्या भुरग्यांक थंयचे जे बाकीचे जे मेंबर्स जमलेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे जे मेंबर्स जमलेले तेणी त्या मेंबर्सांनी त्या भुरग्यांक बरेंच मारले अशे रिपोर्ट्स येतात आनी तांकां आतां पुलिसां कडेन दिल्ले आसात. पूण अभिजीत दिपकेचेर थापट मारपाचे हे जे प्रकरण आसा ते प्रकरण खंय तरी आयज नॅशनल लेवलाचेर हेडलायन्स जाल्ले आसात. आनीक अभिजीत दिपके म्हणजे एक यंगस्टर जो पॉलिटिकल सिस्टम बदलुपाचें उलयता आनीक तो जेन्ना उलयता तेन्ना तेका फॉलो करून खुबशे जे तरणाटे आसात ते तेका सोशल मिडियाचेर फॉलो करतात. पूण अशें जेन्ना ते ऑफलायन कितें मिटींग घेवपाक वतात आनी थंय समज तेंचेर असो हल्लो जाता जाल्यार खुबशे अशे सुरक्षेचेर सुद्दां प्रश्न उपरासतात. पूण आतां हे सगळे गजालीचेर आतां फुडें कितें जातलें हे पळय सारकें आसतलें. पूण आयची ही म्हत्वाची बातमी अशी आसा की अभिजीत दिपके जयपूर हांगा आपली एक मिटींग घेवपाक गेल्लो. त्या मिटींगेक खंय तरी तेका दोग जाण भुरगे फुडें सरले आनीक तेका थापटयलो. सो आतां फुडें हेचेर कितें जातलें सद्याक त्या दोग जाणांक पुलिसांनी धरलेले आसात. आतां फुडें हेचेर कितें जातलें ही अपडेट आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.